आमकां 12-25 कॉल येयले की प्रताप उजो लागला सिलिंडर उजो लागला त्या प्रमाणे आमी कनवर्ट केलो आनी हांगा एक 10-15 कॉल ते मागीर सिलिंडराक उदक मारून करून ते फूल केले सिलिंडर भायर काडले मागीर तेंचे ते ओनराक मातशें चक्कर लागला ओनराक लागला सो टोटल कितले सिलिंडर आसले सिलिंडर 2 आसले दोन एक खाली सो कॉज कितें कळ्ळा म्हणल्यार उजो लागलो कशें कितें लिकेज मागीर हांगा येयलो उजो पेट्टा म्हणटकच म्हटलें की आमी उदीक तरी करूंक न्ही साक भिजोवन घातलें पूण जायना जालें त्या बोवाळान म्हटलें लायट पयलीं ऑफ करा मागीर म्हटलें पळोवया कितें मिसेस हांगा हें जाली कितें मातशें प्रेशर डावन जालो आनी बेहोश जाली तिका भायर काडली मागीर आमी फोन लायलो पणजे फ्रीज एक्शन घेतली गाडी येयली तरी पूण बरेंचशें नुकसान जालां तेंचें नुकसान जालां तें बरें आसा पूण स्पोर्ट जावंक न्हय परमेश्वराच्या कृपेन व्हडली गोश्ट ना डायरेक्टाक मातशें ओनराक मातशें लागलां आतां कितलें मातशें तकलेक बी लागला कितें आनी अजून खबर ना ते गडबडीन आमी काय पळोवंक ना हॉस्पिटलान एडमीट केलें जेन्ना उजो लागलो म्हणून कळ्ळें की सगळे गांवचे लोक पावले हांगासर आनी गांवच्या लोकांनी म्हाका दिसता सिलिंडर तो उजो पेट्टा तो पालोवपाक खूब प्रयत्न केले पण तेंचे कडेन जायना म्हणून तेंचे लास्ट पणजे फोन केलो आनी फायर ब्रिगेडीक पणजेच्यान फोंड्या कॉल येतकूर ती फायर ब्रिगेड टायमार हांगासर पावली आनी तेंचेर एक एमटी आनी एक भरलेलो सिलिंडर दोनी आहा ते भायर हाडून रेस्क्यू केल्ले आसा आनी जवळ जवळ उजो पालयल्लो आसा आनी जे ती दोगी जाण आहा ती मायनर इंजर्ड जाल्ली आनी तेंचे घराचे जवळ जवळ भितरले जे फ्रीज आनी ते लायटीचे सामान आनी गॅस बीस मेळोन जवळ 50,000 तांकां लुकसाण जालां प्रतापनगरच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.